देवाचे उतर ह्या नियाळ मळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या दोनूय वाचपा उद्देशी देव आपले पोरजेचो कितलो मोग कोत्ता ते आमकां दिसून येता। देवाची पोरसां संवसारी वस्तूंक भुलून ताका नाकारता, तरी पूण देवाचो मोग मितमेर नासलोलो म्हूण दावे जाता। देव आपल्या पुता जेजू वरवीं आपलो मोग आनी आपुरबाय आमकां सगळ्यांक वाटून दिता। जरी हो मोग उक्त्या मनान आनी खालत्या काळजान आमी ओळखून घेतलो जाल्यार आमचो बावार्थ ओदीक वाडटलो आनी फुलतलो। आयच्या दिसा जेजूचे साक्षी कशे आमच्या देखी कोरण्या उदेशी आमचे सोर भोंवतणी रावतल्याची ओदीक करून संवसारी वस्तूचेर ध्यान मन लावून जियेतात वो देवा सोवे काळीज निबोर करून आसात। वो जाणी देवा सोवे आपले कान भेरे केल्या, वो दोळे धांपल्यान तांची मनां उजवाडावून आमी एक बरो समाज उत्पन्न करूंक जाता तितले आमी वावरुया। मागुया, मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, पापाची कोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं। आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।